रोजा फुलांक प्रचंड मागणी आसली तरी लेगीत अंदू दिवचले रोजांची आवक दर वर्साचे तुळेन कमी आसा। दिवचले बाजारांत दर वर्सा गोंया भायल्यान रोजां उपलब्ध जातात। अंदू पावसाक लागून फुलांचेर परिणाम जाला। दसऱ्या वेळार दिवचले 10 टना परस चड फुलां खपतात। अंदू मात फुलांचें प्रमाण कमी आसा। 120 ते 150 रुपया किलो अशें रोजांचें मोल आसा। ही फुलां म्हणजे आमचे कर्नाटका पाऊस पडून खराब झाले म्हणजे आम्ही महाराष्ट्रातून हाडला सातारा थंयसून हाडला फुलां बरी फुलां आसा आनी एक्चुली 200 रुपये जावंक नाशिल्ले पण कितें पावसाक करून जावन आमी ग्लेशियर लायला वाचतो 150 रुपये किलो 140 अशी दिया तर ना म्हणटा एक बिचोली म्हाका दिसता एक 10 टन वयता देवस्थान तरी मातशें कमी आहा लोकल ना सर गोंयचे